आज आम्ही हांगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार या हेल्थ कॅम्पाचेर हांगा आयिल्ले आसा आणि महिलां खातीर चड करून हो कॅम्प आशिल्लो आसा आणि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपली 75वी गेल्या 17 तारखेर मनयली आणि ताच्या अंतर्गत एक 15 दिसाचो पखवाडा सेवा पखवाडा असो आम्ही भारतीय जनता पार्टी आणि सरकारान मेळून हो ठरयल्लो आणि म्हाका दिसता त्या अंतर्गतूच आज हो हेल्थ कॅम्प जाल्लो आसा आणि ह्या हेल्थ कॅम्पान थ्रू बायलांचे ब्रेस्ट स्क्रीनिंग जावं नाजाल्यार कॅन्सर स्क्रीनिंग जावं डायबिटीज जावं ब्लड प्रेशर जावं हे सगळे चेकअप करतले आणि हो कॅम्प 15 दीस वर चालू उरतलो. हाचे इतलेच बेनिफिट जाता की आम्ही पळयला की आज आमचो सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आणि लास्ट मनशा पर्यंत ते बेनिफिट पावोवपा खातीर आम्ही हे करता. फाटीच आम्ही पहिले की आमचे हेल्थ मिनिस्टर आमचो आदरणीय विश्वजीत राणे सर आणि म्हणजे हेल्थ सर्व्हिसेस एट युअर डोर स्टेप हो सगळे गोंयभर कार्यक्रम केल्लो आणि त्या कार्यक्रम आम्ही म्युनिसिपालिटी फुडें केल्लो. तो 1,500 लोकांनी ताचे बेनिफिटूय घेतले. ताचे बेनिफिट इतले जाले की जेन्ना प्री कॅन्सर स्क्रीनिंग जाल्ले तेन्ना 7 अशे आमकां लोक मेळ्ळे. ताचे भितर म्हणजे तांकां प्री कॅन्सर आसा हे तांकां कळून आयले. हे कळटकूच म्हणजे तांच्या खातीर ते जिवतानूच आशिल्ले. प्री कॅन्सर स्टेजीन कोणीय आसा जाल्यार ताचेर इमिडिएटली उपचार घेवन तो मनीस बरो जाता आणि लास्ट स्टेज पर्यंत जेन्ना असले दुयेंस वता जे कॅन्सर बरो आसा की सगळ्यांक म्हणजे सगळ्या एका परिवाराक हे करपी आसा. सो असल्यो कॅम्प्सांसून अश्यो बऱ्यो गोष्टी जातात आणि एक नारी आम्ही सदांच म्हणटा की आपल्या पुराय परिवारा खातीर सांबाळटा आणि ती स्ट्रॉंग आसची हाच्या खातीर हो कॅम्प जाल्लो आसा. आणि फुडली जी पिळगेक आसा म्हणजे त्या खातीर एक फिट इंडिया मुवमेंट खुबश्यो गोष्टी ह्या सेवा पखवाडान जातल्यो. आज तुम्ही बायलां भायर पळयल्यो की गर्दी इतली आशिल्ली की म्हाका दिसता स्टॅरकेजीर बसून लागचें आसा. सो हे बेनिफिट सगळ्या लोकांनी घेवचे. मुरगांवच्या सगळ्या बायलांनी आपले स्क्रीनिंग करून घेवचे. डायबिटीज आसा नाल्यार प्रेशर आसा कितें आसा सगळ्यो पळोवन घेवच्यो आणि हाचो फायदो घेवचो. Today we are having a health camp under the guidance of Honorable MLA of Vasco, Daji Sarkar, and Honorable HM, Vishwajit Rani, and Prime Minister Narendra Modi. This is a Swasth Nari Shakshak Parivar where we are giving services to the women population in Vasco area. So we are having the different examinations of blood pressure, diabetes, the cancer screening, the breast screening programs, plus the oral health as well as for adolescent and the children immunization as well as counseling programs which we held during this activity. This program, according to the Prime Minister, is going to go for 15 days and each center will have to do one program which we are having it today in Vasco. I want everyone to come and take advantage of this benefit which we are providing, and anyone who cannot come can come the next day and do their examination. Thank you.